विविध कुटुंबात खाऊन विविधतेने घेऊन भावार्थान एकवटल्या कळसानी सांगून मुलांनी आराधून सोम्या तुका वंदिता सर्वेस पुरा मोगाच्या रस्त्यार विठयता बलिता सर्वेस पुरा कृपेच्या सागोरा म्हणून घे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोह आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे असो जेजू ख्रिस्त दई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या वांजेलांत जेजू सांगता जसो हांवें देवाचे उपादेश पाळन बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव रावलां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळन म्हज्या मोगांत रावा. तर मोग म्हळ्यार कितें? मोगांत रावचें म्हळ्यार कितें? मोगांत रावचें म्हळ्यार सदांच सेवा दिवची. कुटुंबांत सेवा दितना कुटुंब बरें जाता, संतोश वाडटा. समाजांत सेवा दितना समाज बरी जाता आनी आमी एकामेकाच्या बऱ्यापणांत बऱ्यापणाक वावुरतना आमचेंच बरेंपण आनी अभिवृद्धी जाता. त्या देखून आमी एकामेकाचो मोग करूंक आनी देवाचे उपादेश ह्या उपराटलेल्या संवसाराक मस्त गरजेचे. त्या देखून आमी साक्षी जावच्याक आनी ते उपादेश पाळन हेरांक बरेंपण दिवच्याक कृपा आनी बळ मागया. आमी अस्कत आमी सुकल्या हांव देखून आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया आनी हे मिसाचें बलिदान फावो ते बरें भेटोवच्याक आमची काळजां इती करया. हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदां सावकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळोत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी पातकी आसल्यां ती तुजे कृपेन प्रामाणीक जाता आनी दळदिरी आसलेल्या ती बागी जाता. तुज्या कोरण्यांचो आनी देण्याचो फळ दयेन पळय आनी भावार्था वरवीं प्रामाणीक केल्ल्या आमकां तुज्या मोगान ती रावोंक आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवल व्हड जमातेर जंय तो वेळ चर्चा जाल्या उपरांत पेद्रो उठलो आनी तांकां अशें सांगूं लागलो, बाबानो, जुदेव न्हय आशिल्ल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकूंक आनी बावार्थाक वेंग मारूंक सुरवेल्या दिसत तावनच देवान तुमचे मदलो म्हाका विचून काडलो म्हूण तुमी जनात. मनशाचे अंतस्कन जना आशिल्ल्या देवान आमकां दिला तशेंच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन हेर जातीच्यांकी आपणे पसंत केला म्हूण दाखयलें. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बागार बावार्था वरवीं तांची काळजां ताणें नितळ केली. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वोवंक तांकां नातले जव शिसांच्या कांद्यार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात? आमकां तारण मेळ्ळां तशें तांकांय सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन तारण मेळ्ळां तें आमी सत म्हणटाव. तितल्यार ती सगळी जमात थंड जाली. बार्नबासान आनी पावलान आपणा मरिफात हेर जातीच्या लोकां मदें देवान केल्या वर्त्या खुना आनी असर्या विशयान सांगिल्लें आयकूंक तांणी कान दिले. हांचे उलोवन जातच जाकोब उलयलो. भावानो, म्हणालो तो, हांव कितें सांगता तें आयका. देवान सुदैव न्हय आशिल्ल्यांची कशी पयले फावटी दया केली आनी आपणाच्या नांवान समर्पिल्ली एक परजा तांचे मदली विंचून काडली ते सिमांव तुमकां विवार दिवन सांगलें. हे पुर्वजांच्या उतरांक सारके ताल पडटा. कित्याक बरोवन आसा, हांचे उपरांत हांव पाटी येतलो आनी जुदेवांचे मोडून पडले घर हांव परत्यान उबारतलो आनी कोसलून पडले उबार हांव तें नव्यान बांदतलो. हाचे वरवीं उरले मनशाकुल आनी त्या बराबर म्हजें नांव घेतिल्ल्यो परकी लोक सर्वेस्पराक सोदतलो. अशें म्हणटा आदी मागातावन कलीत केल्ल्यो हो संगती आतां घडून येवच्यो करता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजें फैसल अशें, हेर जातीच्या लोकांतावन सुम्या ते परतल्यांक आमी उपाद दिवचे न्हय, तरी पूण बोब्यांक भेटून दिल्ले कसलेंच तांणी खायनाये, वय बिचार सुकयचे आनी गोमटेचेर डोन मारल्यांचे वा रगत आसले मांस खायनाये म्हणून तांकां आमी बर्फिनिशी समजुनी दिवचे. कित्याक मोयसेचे नियमशास्त्र कितलेशा संततीतावन हर एक शहरांत परगत जातच आसा. हर एक साबाता दिसा सिनागोगान ते वाचतात. देवाचे उतर. देवाची विस्मिता कळया.
सर्वेच पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो जुवांव परमणे जेजू क्रिस्तचे शुभवार्था महिमा तुका येसुया त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावाचे. म्हज्या बापाचे उपादेस पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेस पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता जेजू सारकीं मोगाचीं मनशां जावया. जेजू सारकीं मोगाचीं मनशां जावया. बाळका जेजू थंय भोव मोगाळ भावांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, हांगासर तुमी जायतीं मोगार पडुल्लीं आसात आनी थोडीं नव्यानच लग्नाचो बेज सोडुल्लीं आसात. आनी तेच प्रमाणे खाजार जावन 10, 20, 50, 60 अशें जायतीं वर्सां तुमच्या लग्नाची जिवीत तुमी जियेल्लीं आसात. तुमचे लागीं म्हजें एक सवाल, तुमी मोगार पडुल्ल्या वेळार ह्या तुमच्या लग्नाच्या त्या सुरविल्ल्या दिसांनी तुमी एकामेका लागीं उलयल्लीं ह्या सांगलीं उतरां खंयचीं? खंयचीं उतरां सडावत जावन तुमी तुमच्या पार्टनराक या तुमच्या सांगाती ह्या सांगात्याक सांगल्लीं? लज दिसता गी? ओय हांव खंडीत जाणा आय लव यू आनी ताका रेस्पॉन्ड या रिप्लाय जावन कितें म्हणटात? आय लव यू टू. म्हणजे हांव तुजो मोग करतां आनी तुजी सांगातीन ह्या सांगाती सांगता की हांवूय तुजो मोग करतां. अशें मोगाचें हें पयन ह्या लग्नाचें पयन उतरां वरवीं ह्या गोडश्या उतरां वरवीं म्हणयेत हांव तुजो मोग करतां म्हणून आराम जाता. आनी हे उतरां वरवीं आराम जाल्लो हो मोग बोगना जावन बदलता आनी एकामेका सांगात आसूंक एकामेकाचें बरेंपण आशेंक आमी सुरू करता. आनी फकत उतरां आनी बोगनांतय तो मोग आखेर जायना बगार, तो मोग करणी जावन करण्यांनी दिसून येता. थोडे दीस खासदाराचे संपल्या उपरांत आय लव यू हांव तुजो मोग करतां हीं उतरां आयकूंक मेळनात. ह्या असलीं गोडशीं उतरां आमच्या कानार पडनात. बदलाक तो मोग जे कितें आराम जाल्लो उतरांनी बोगना जावन ताचे उपरांत करण्यान जावन तो बदलता आनी सगळीं जिणी त्या तुमच्या सांगाती ह्या सांगात्या संगी करसूंक तुमी मुखार सरतात आनी हो मोग मुंदरून वेता आनी शेवटाक पावता. हो मोग मनशा जिविताचो तर आज जेजू आमकां हर एकल्याक बापाच्या आनी ताच्या मोगांत जिवंक आपोवणें दिता. आज जेजू म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तसोय हांवें तुमचो मोग केला. बापान जेजूचो मोग कसो केलो? जुआंवन बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 17 वळ म्हणटा. ह्या वळीर जेजू म्हणटा की देवान म्हजो मोग संवसाराच्या आरंभात हांवूनच केला. आजकाल ह्या फोर्तावनय बगार आरंभात हांवूनच हांव म्हज्या बापा संगी आसुल्लो आनी बापान म्हजो संपूर्ण रितीन मोग केला. आनी जेजूनी जे काम देवान दिल्लें तें संपूर्ण करच्या मुखांत्र देवाच्या कुशेक काल्तीमान घालच्या मुखांत्र
देवाच्या मोगान तो जियेलो आनी देवा बापान आनी जेजून मनशा कुळाचो कसो मोग केलो. जुआवन बरयल्ली तिस सुवार्ता अध्याय 3 16वी वळ म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. वय मोगाच्या न्हू, म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर बापान आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो आनी नीज मोग कितें म्हणून दाखोवन दिलो. वय इतल्या बऱ्या देवान आमचो मोग केला, तर आज जेजू म्हाका आनी तुका ताच्या मोगांत रावूंक आपोवणें दिता. आनी ताच्या मोगांत रावूंक एकच एक कंडिशन, कितें? म्हजे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. तर जेजूचे उपादेश खंयचे? आमच्या दोतोरनेच्या क्लासींनी आमी शिकल्या आसतल्या देवाचे 10 उपादेश पोरण्या तेस्तामेंतांत मोइजे मुखांत्र देवान ते दिल्ले. पूण नव्या तेस्तामेंतांत जेजू म्हणटा म्हजे उपादेश सर्ती कितेंच नात, फकत 2 उपादेश, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. जर हांवें देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग केलो तर जेजूचे हे उपादेश हांव पाळटां आनी ताच्या मोगांत हांव रावूंक शकतां. वडोलतावन हांव म्हणूनच आसा, मोग मोग मोग. कितें हें मोग? आमी जाणा हांव मोग म्हणून, पूण ताची गुंडायेचो ताचो अर्थ कितें म्हणून आमी समजूंक जाय मोगाचें न्हू. मोगाचो अर्थ, ह्या मोगाची लक्षणां सान पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या वचपांत 13व्या अध्यायांत आमकां पळोवंक मेळटात. तो म्हणटा, मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, मोग रागार जायना, मोग अपकार मनांत दवरिना. जर ही लक्षणां जर आमचे थंय दिसून येतात तर आमी मोग करता. न्हय देवाचो मात्र बगार म्हज्या पेल्याचोय हांव मोग करूंक शकता म्हणून सान पावलो आमकां परत आनी परत सांगता. देखून जर म्हजे थंय मोग आसा तर म्हजे थंय दयाळाय दिसून येता. जर म्हजे थंय मोग आसा तर हांव मोसोर करिना. जर म्हजे थंय मोग आसा हांव रागार जावंक वचना. कोणेय म्हाका अन्याय केला तर, कोणेय म्हजे विरोध कितेंय केलां तर हांव ताका बोगसूंक तयार आसता. तोळ मात्र हांव जेजूचे हे 2 उपादेश, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग, हे हांव पाळटां आनी हाचे मरिफात जेजूच्या मोगांत हांव जियोंक मुखार सरतां. नातर कितें जाता? आमी सडावो जावन पळयता, मोगार पडटना गोडश्या उतरांनी मोग आराम जाता. थंय खरो मोग ना तर ब्रेकअप जावचें आसा. लग्ना जिवितांत एकामेका मोग ना तर फकत उतरांनीच तो मोग उरलो तर भोगनांनी आनी करण्यांनी तो दिसान येना तर विच्छेदन या डिवोर्स येता. हेच प्रमाणे जर मोगाची लक्षणां म्हज्या जिवितांत दिसून येना तर म्हज्या आनी देवा मदलो मोगी वाडोवंक साध्य जायना. बगार म्हज्या आनी देवा मदें एक खंदाक ह्या तुटव येता आनी हाचे मुखांत्र म्हजो आनी देवाचो मोग वाडोवन येवंक साध्य जायना. कार्मेलीत सांत कुर्साचो जुआंव पोव आपुर्बेन म्हणटा, तुज्या जिणयेच्या सांजेर मोगा वरवीं झडती जातली. जिणयेच्या सांजेर मोगा वरवीं मात्र झडती जातली. देव म्हाका विचारचो ना, तुवें कितल्या नव्यानाक गेलाय, तूं कितल्या इगर्जेची भेट केल्याय, तुवें कितलो तेर्स केलाय, हें कितेंच विचारचो ना. बगार तुवें मोग केलाय गे, तुवें मोग केलाय गे. आनी हो मोग कितें म्हणून हांवें येदोळूच सांगलें आनी मोगाची लक्षणां कितें म्हणून हांवें तुमचे मुखार दवरलां. मोसोर आसूंक नजो, दयाळाय आसा जंय, अपकार मनांत आमी दवरूंक नजो. बगार
बोगसाने आमच्या जिवितांत दिसून येवंक जाय. मगाच्यानो आमी हर एकलें हें सत जाणां आमचें जिवीत नश्वर 4 दिसाच्या पयनार आमी आसां. जर ह्या पयनार आमी राग दवरलो तर मोगान आमी जिवंक सुकल्या तर हेरांनी म्हाका अन्याय केल्लो म्हणून तेंच मोतींत आमी दवरून तीच कीड म्हज्या मोतींत आसून म्हजी मोत सगळी विरार जायत तर हांव बोगसाणें दिवंक विसरता आनी मोगान जिवंक म्हाका साध्य जावचें ना. आज जेजू म्हाका आनी तुका आपयता की म्हज्या पुता ये म्हज्या मोगांत राव, म्हज्या बापाच्या मोगांत राव. आनी ह्या मोगांत रावा जंय तर तुवें फकत देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हे 2 उपादेश पाळल्यार पुरो. हांव हें करूंक तयार आसां गी. आज म्हाकाच हांवें आज हें सवाल विचारूंक आसा. आज जेजू म्हाका आनी तुका ह्या मोगाक आपोवणें दिता, ताच्या मोगांत रावूंक आपोवणें दिता. आनी जर ताच्या मोगांत हांव रावलो तर खरो संतोश म्हजो जातलो. जेजूच्या त्या भरपूर संतोशांत हांव वांटेली जावंक साध्य आसा. आज तोच जेजू मोग कितें म्हणून दाखयलेलो, मोगूच आपणाचें जिवीत केल्लो, हेरांक बक्षिल्लो, हेरांची सेवा साकरी केल्लो, हेरांक सदांच कुमो करून तांकां बरेंपण केल्लो जेजू ह्या आल्तारार उंड्या आनी वायण्या रुपार आजार जाता. त्या जेजूची कृपा आमी मागया. सुम्या म्हाकाय तुजे परी मोगाचो व्यक्ती कर. हांवें तुज्या मोगांत रावून म्हज्या पेल्याची निस्वार्थपणी सेवा करूंक, गरजेवंतांक कुमो करूंक. जर कोणेंय म्हाका कितेंय अन्याय या अनुपकार केला तर ताका बोगसून तुज्या मोगांत एक जावन जिवंक जाय आसली कृपा दी म्हणून आमी मागया. तो वळखंडी जावन जशें जेजू बापाच्या मोगांत रावलो तशें आमी ताच्या मोगांत रावूंक शकतले हांव. आनी आमचें जिवीत खंडीत जावन मोगाचें जिवीत जातलें. आनी आमच्या जिणेच्या सांजेर आमची जर मोगा वरवीं जातली आनी तवळू आमी जैत जोडटले हांव. तर ह्या विशेश कृपे खातीर जेजूच्या मोगांत रावच्या खातीर आमकां जाय असो आदार त्याच सोम्यांत हांव आमी मागून घेवया. विधी सुशी बापा येता आमची करता स्वीकार तू कर म्हूण परता बेसा तुजे मागता सर्वेस पर तूं आमचो रचनार सृष्टीचो भेटयता हुंडो गोवाचो गुतांच्या वावराचो जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून दी जिविता काणसावून विधी सशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तू कर म्हूण परता बेसा तुजे मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची आमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एका साग आनी देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमच्या जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी.
क्रिस्त आमच्या सोम्यावर सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुझे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळाक तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेदना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेदना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णकाय दिली. जेदना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेदना आपूण करो ह्या जाकरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Service for सरकारी संसार भरला तुझ्या बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ता सो गोट परगटोया. सोम्याची तुझे आमी समारंभता तुझे पुराची वाटण आमी करता. तुझ्या येण्या सोम्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर धर्मीक भाव भयणी सांगता तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमर्या देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमी दिसान दीस जेजू सारकी मोगाची जावं शाक कुरपा मागोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचे बागणी आमच्या सोडोनरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशान नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू बापाचे उपादेश पाळण संपूर्णपणी आमचे पसत खाली केल्लो तो आनी आमची सेवा आमकां सेवा दिल्लो तो आमकां तशेंच करूंक आपयता. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुजे प्रेमाचे म्हाका खबरना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
मुजीत येवका शिकाय स्वागत तुका काळजां म्हज्या रत्न्याक म्हज्या ती घटा तुकाच म्हाका ओपून दिताय रत्निकान जाताय जेजू मुखार जेजू तयार मुजीत येवका शिकाय स्वागत तुका काळजां म्हज्या रत्न्याक म्हज्या ती घटा तुकाच म्हाका ओपून दिताय रत्निकान जाताय सासणी जिवी म्हाका लाबो कुसाची वरपिलो आत्मान सोसू जिव्यान हरपून तुकाच भेटोवन दिलो तुजे कुशीर त्याग केलो बापा कुशीर काळजालो तुजे कुशीर त्याग केलो बापा कुशीर काळजालो जेजू मुखार जेजू तयार मुजीत येवका शिकाय स्वागत तुका काळजां म्हज्या रत्न्याक म्हज्या ती घटा तुकाच म्हाका ओपून दिताय रत्निकान जाताय तुजे परी हांवें जियें म्हाका उलो दिता काळजां म्हज्या करून बिडार तुजे ताबेन घेता तुज्या येल्यान जोडून घेता निरंतरशान समाधान तुज्या येल्यान जोडून घेता निरंतरशान समाधान प्रार्थोया कणवळ्या बापा सर्गींच्या देण्याने तुवें आमकां भरल्याय आमच्या आदल्या पातकी सालेक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बापू आणि पूत आणि पवित्र आत्मो
तुमचेर आपले आशीर्वाद घालो. ओसुणया क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. बोन निबडिनो आमी पास्काच्या 5व्या हप्त्यांत आसां आनी आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानदेक बाब जॉन पिंटो संगतच साबेटोवनी केल्ल्या दियकोन एल्स्टन कॉयरिस्तांक वाचप्यांक स्वयंसेवकांक आनी तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमकां ह्या वर्सा बाळूक जेजूच्या देण्यान 6 नवे याजक फावो जाल्यात. तांची याजकी दिक्षा येवच्या हप्त्यांत चलचार आसा. 10 तारखेर म्हणजे सोमारा दिसा दियकोन रुबन हाका सिद्धापुरा कुर्गच्या मडिकेरीच्या सिद्धापुरा ताच्या माय फिरगजेंत याजकी दिक्षा मेळटा. तशेंच मंगळारा दीस दियकोन स्टीन जॉर्ज तोय मडिकेरीच्या सुंटीकोप्पा फिरगजेचो ताका ताच्या माय फिरगजेंत याजकी दिक्षा मेळटा. आनी उपरांतले 6 जण दियकोन तांकां बुधवारा दीस फातिमा सायबिणीचें फेस्त आनी त्या दिसा सकाळींच्या 10 वरार हांगासर याजकी दिक्षा आसतली. तातूंत दियकोन ऑल्विन डिसोजा निरकण फिरगजेचो, दियकोन एल्स्टन आयच्या दिसा देवाचें उतर मोडल्लो तो इल्लेर पदाव फिरगजेचो, आनी दियकोन लॉय क्रास्ता आमच्याच सकयल्या बज्जोडी फिरगजेचो, आनी दियकोन हिलरी रोड्रिगस कारवार दिएसीचो हांकां हांगासर बुधवारा सकाळींच्या 10 वरार याजकी दिक्षा मेळटा. तुमी आमच्या कुटुंबाचे आमकां लक्षले कित्याक म्हळ्यार ह्या ब्रदर्सांच्या तरबेतींतय तुमचो वर्तो हुस्को आसा, तुमची देणगी आसा. तांचे पासून तुमी मागतात, तांचे पासून त्याग करतात आनी तुमच्या मदल्या जायत्यांनी असल्या ब्रदर्सांक आपणाचोचो पोस्को पूत जावन घेवन तांच्या तरबेतीक आदार दिवचे आसात. त्या देखून तुमकां ह्या संदर्भी आमी देव बरें करूं म्हणटना ह्या तांच्या याजकी दिक्षेच्या संभ्रमाक आमी मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दिता. उडास दवरा बुधवारा दीस सकाळींच्या 10 वरार. 20 आनी 4 तारखेर आमी पेंतेकोस्ताचो दीस संभ्रमता आनी त्या दिसा हांगासर एका दिसाची विशेष रितीर पेंतेकोस्ताची मांडून हाडल्या. सकाळींच्या 9 वरार तावन संजेच्या 5 वरां पर्यंत मानदेक बाब पियुस डिसोजा शिवमोगा दिएसीसचे आनी उडपी तावन मानदेक बाब सिरिल लोबो ही रितीर सोलोवन व्हरतले. भोवन निबडिनो, हांवें म्हळें 6 जाणां याजकांक ताच्या पयलें उंडो आनी थंड पिवनाक नांव दिल्ल्यांची दान दिल्ल्यांची नांवां वाचतना तुमी मुखार येवन वाती स्विकार करीचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. विश्वास डिसोजा आनी कुटाम एल्लियार पदावतावन, वीना पिरेरा मूड फेरार तावन, डोनाल्ड विन्सी आनी लेरिसा पिंटो सिद्धकट्टे तावन खाजराच्या तांच्या उगडासाक एक बरें काम मेळिल्ले खातीर प्रवीण डिसोजा पेरमन्नूर तावन, तशेंच बाळका जेजूक अर्गां जावन रोशन रोड्रिगस बोरीमार, बेबी डॅनियल मर्विक डिसोजा कुलशेकर तावन, तशेंच खाजरीच्या देण्या पसोतो प्रिन्स्टन आनी विनिता आनी शॉना रॉयस्टन पिंटो हाच्या जल्मदिसा संदर्भी रोशन आनी शेरल पिंटो कुडपुतावन उंड्याक आनी थंड पिवनाक दान दिल्लें आसा. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या दिसांनी रजेचे दीस आनी तुमी भुरगीं जायतीं जाणां हांगासर मिसान भाग्यते आसात. आवय बापूय तुमी भुरग्यांक आपोवन हाडटा आसात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूचें देवसांव भुरग्यां थंय वमच्याक हें एक ल्हानशें प्रयत्न आनी ह्या संदर्भी भुरगीं हांगासर वाचपां वाचतात, किर्तनां गायतात. पळोवंक अपुरबाय आनी संतोश प्रत्येक जावन आज पयलें वाचप वचल्ल्या भुरग्याक तशेंच किर्तन सिंग केल्ल्या भुरग्याक
आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी घट्ट 2 ताळयो पेटोवन तांकां अभिनंदन पाठय. हांवें म्हळें 6 जण याजक आमकां ह्या पटी मेळटे आसात बाळका जेजूचें व्हडलें बेसांव. आनी ह्या संदर्भी 2 जाणां भावांनी आमच्या खर्मेलीत वर्देंत तांची पयली आंगवण केल्ली आसा. आनी तांतलो एकलो इथन लोबो तो मीरा रोड मुंबय फिरगजेचो आनी एकलो आसा ब्रायन सिक्वेरा कॅलराय फिरगजेचो. ब्रायन हांगासर आसा. ब्रायनान मुखार येवचें. परच्या मेच्या 1 तारखेर तांचे धार्मीक जिवितांत पयली आंगवण कुशालनगराच्या आमच्या कोवेंतान जाल्ली. सुमार 3 वर्सांचे धार्मीक तरबेती संपयले उपरांत तांकां ही धार्मीक आंगवण करूंक आसता. आनी तवळ ते अधिकृत रितीन ब्रदर्स जातात. आनी त्या वेळार जे कितें आज आमचो ब्रदर सोंपता ती मुस्तायकी तो धार्मीक लोभ तांकां मेळचो आसा. आनी तांणी त्या संदर्भी दुबळेकाय आनी विधेयपण आनी निश्कळपणाची आंगवण करूंक आसा. आमचो ब्रायन सिक्वेरा कॅलराय फिरगजेचो तो देवादीन जेकब आनी कोसेस सिक्वेरा हांच्या कुटुंबाचो ती 3 जाणां भुरगीं, एकलें भयण आनी 2 भाव. आनी आमचो ब्रायन निमाणो तो केदळा सेमिनरीक सेरवलो जाणान तुमी? ओके. 17 जावन 10वी जावन सेमिनरीक सेरवोवचे आसतात. पूण ब्रायन BCom शिकोवन गल्फांत एक बरें कामाचें ऑफर ताका आयिल्लें. पूण कामाक गेलो जाल्यार मागीर देव पोणें पाटी पडटा म्हणून ताणें निर्धार घेतलो. आनी त्या देखून तें काम ताणें ताच्या इश्टाक सोडून दिलें आनी हो सेमिनरीक सेरवलो. आनी ह्या संदर्भी धार्मीक आंगवण केल्ल्या ताका आमी तुमचे सुमेस्थांचे नांवी शाबासकी पटयता. ताणें घेतिल्ल्या निर्धाराक तशेंच ताका दिल्ल्या ताच्या आवय बापायनी तशेंच भाव भयणीन दिल्ल्या उत्तेजनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या संदर्भी तुमचे सुमेस्थांचे नांवी आमच्या कोवेंताचे वडील मानदेक बाब मेल्विन तांकां फुलांतरो दिवन अभिनंदन पाठयचें म्हणून हांव विनंती करतां. ह्या पटी आमकां 6 जण याजक म्हळें. पूण मुखल्या दिसांनी तितलीं नंबरां नात. मुखल्या दिसांनी 1, 2 अशें आसात. खंडी जावन आमकां देवपणेची गरज आसा. त्या देखून तुमी हांचे तावन प्रेरण जोडचें आनी तुमच्या भुरग्यांक देवपणेतय तुमी प्रेरण दिवंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर आमी दिंबे मोडया. त्या उपरांत भुरग्यां खातीर विशेश मागणे आनी आशिर्वाद आसा. बाळोक जेजूचें नवें. मनशाच्या भुरग्या संगता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावं जियेलो. सर्व तराच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची सर्व मागणी आनी प्रार्थना बाळका जेजूच्या पांया थळी आमी दवरया. आमच्या कुटुंबान शांत समाधान रास करचे खातीर आमी मागया. जायतीं युवा आसना कामाच्या सोदनेर आसा तांकां एक बरें काम फोवोवचे खातीर मागया. सेरीक सोदून आशिल्ल्यांक बरी सेरीक मेळोवंक मागया. परगांवांत आमच्या कुटुंबांतलीं वावूर आसात तांकां सर वायट्या विघ्नांतलें देव राखून व्हरून दी म्हूण मागया. आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत तशेंच बरी भलायकी फोव जावं दी म्हूण मागया. जायतीं आमची भाव भयणी घरांनी आस्पत्र्यांनी
विविध पिडेक लागून वळवळून आसात तांकां बेगीनच बरी भलायकी फावो जावं ती म्हण मागया. तेच प्रमाणे जायत्या लोकांनी आमचे लागीं मागोवंक विचारलां. तांचो ह्या घडये उडास काण तांच्या गरजा पासत आमी मागया. प्रार्थुया. ये भाग्यवंत सुबाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितारान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो अभ्यासां उदी उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्यांक सगळ्यांक दाय नायक आनी तुज्या अभ्यासावाणी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां तळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमाण मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ खुशीचें जेजू. भगवंत मरिये देवाचे मे मोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे मदें जियेलो. देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे मदें जियेलो. देवाचो पूत मनीस जालो. आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालण्याक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालण्याक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालण्याक आमचे मागणे. बाळोक जेजू लागीं मागणे. ये आजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर ये काकुळचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागतांव. तुजे तितले बिरमोतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतले अत्रेगाण मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट निरासपण तुजी कुमक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. बाळका जेजून आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर धराळ बेसांवा वतल्यान असो आमी उगडास काडून मौनपणी ताका आमी अर्घ दिवया. ये भोव उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपट खाव. तुवें आमकां दया केल्या हे देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपाची इमाजे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यां विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणा मान दिवं दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वादा पयलें भुरग्यां खातीर आशिर्वाद आसा. सर भुरग्यांनी मुखार येवचें. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळार शिस जेजू सरशी येवन विचारूं लागले, सर्गींच्या राज्यान सकटा वर्णी ओडकोन तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मौन बदलून ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राज्यांत रिकचिनान. जो कोण आपणाक खालतो कर्ण ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गींच्या राज्यांत वर्तो जातलो आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणो, जेजून ताच्या पाटलावदारांक भुरग्यां सारको मनोभाव असल्या शिवाय सर्गींच्या राज्यांत येवंक असाध्य म्हूण सांगलां. देखून भुरग्यां सारके पातयेनेन आमच्या सर्गींच्या बापा लागीं जेजू मुखांतर आतां आमच्या भुरग्यां बसत आतां आमी मागया. तुमचें जवाब, बापा आयक आमचें मागणें. मोगाळा बापा, तुजो पूत जेजू ल्हान आसतना सर जाणवायेन आनी स्पिरितान वाडलो, तशेंच ह्या सर भुरग्यांक तेच जाणवायेन, प्रायेन आनी स्पिरितान वाडोवंक कृपा दी म्हूण मागता. कणवळ्या बापा, ह्या भुरग्यांक तांच्या कुटुंबांनी जाय असो मोग, जतन, बरें शिक्षण आनी उत्तेजन वडिलां तावन लाबोवन दी म्हूण मागता. दयाळा बापा, ह्या सर तुज्या भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक आनी शिक्षकींक विधेय जावन तांकां मानान आनी गौरवान लेखूंक कृपा दी म्हूण मागता.
ठाकूरदारा बापा गर्भपात आनी बाळ संवार उणो जावन हर एका भुरग्याक संवसाराचो उजवाड पळोवचें बाग फावो कर म्हण आमी मागता. मोगाळ बापा पोय स्नानाच्या संस्काराद्वारे तुवें आमकां नवी रचना केल्याय आनी तुजी भुरगीं जावंक फावो केलाय. तुवें आमकां दिल्लें हें देणें मांडून घेवन तुजे कुशे प्रकार आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. आमच्या घरा आसल्या आनी हांगासर नातल्या सर भुरग्यां पासत आतां आमी मागणी उबारया. पिडे विशय जावन पिडे शिडेनी वळवळच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. आमच्या सर गरजो सांगाता घालून आतां जेजून शिकयलेले मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. प्रार्थुया. जिवन देवाच्या एकच पुता जेजू क्रिस्ता आरंभणे अंत तुल्लो तूं मनशा बाळ जावन ह्या संवसाराक आयलोय. भुरग्यांचें मुग्धपण तुका भोव संतोशाचें जालें. तुजे सरशे आयिल्ल्या सर धाकट्या भुरग्यांक तुवें संतोशान स्विकार केली आनी तांकां पोटलोन धरून आशिर्वाद दिली. तेच बरें आमच्या ह्या भुरग्यांक आज स्विकार कर, तांकां पोटलोन धरून आशिर्वाद दी. तांचो सर गरजो तूं मानून घे. तुज्या वर्त्या मोगान आनी मायपासान तांचेर तुजी दिश्ट घाल. तुज्या आसऱ्या कालती कुडीन मोतीन जाणवयेन आनी आत्म्यान वाडून तुजी खरी भुरगीं जावन बदलोवच्याक तांचेर तुजें बेसांव घाल आनी तांकां सदांच खुशाल बरें दवर. जो जी येताय राज करताय ससनाच्या ससनाक आशिर्वाद. सर पदवेदार देव कणवळायन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवयाची वळख तुमकां फोव करूं. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तेरायन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं. आनी सर पदवेदार देव आसो, बापा आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां रावो. आमेन. जेजू बाळका मोरये साळका भू सुंदर सोबीत माणका बाळगून तुगो गोपांत आमकां सुखांत आनी दुखांत. ये जेजू तुझा म्हजो आसरो. तूं राव राव जेजू तुजे विना कोण दुसरो. ये सांगाता ये जेजू तुझा म्हजो आसरो. तूं राव राव जेजू तुजे विना कोण दुसरो. मुखार पुत्रा सोवे हांव फार बरी आशिर्वाद